लोकांनी बेठेच अफवांक भुलून गैरसमज करून घेवचो न्हय। मुखेलमंत्र्यान ह्यान फुडें सरकारी नोकरी ना अशें केन्नाच म्हणिल्लें ना। फक्त सरकारी नोकऱ्योच्यो प्रक्रिया जाग्यार पड मेरेन 2 म्हयने नोकऱ्यो ना। उपरांत राज्यांत सरकारी नोकरी आसतल्यो म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। RDX गोवा खातीर सांत आंद्रेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। CM never said that no more government jobs. There are almost 2,000 jobs every year are getting occupied, are getting after retirement. On the eve of retirement, government has to fulfill the requirements of the people of Goa. आता 2002 वर्सां आमी बरोवना जवळ 5,000 जॉब आसा। हे जे जॉब आसा ते थोडे 2 वर्सांनी लॅप्स जाल्ले आसा। हे जे लॅप्स जॉब जाल्या त्या विशीं सगळी माहिती तो आपले कडेन हाडटा आनी थ्रू ARD ही सगळी जे जॉब्स आसा ते परत लॅप्स जाल्ले जॉब लायव्ह करून आमकां डिपार्टमेंटान दितलो आनी त्या नंतर भरपाची प्रक्रिया जी आसा ती लेंथी प्रोसिजर आसा। ताका एग्जाम घेवची पडटा, बाकीच्यो गोश्टी पळोवच्यो पडटा आनी रोस्टर प्रमाणे ते करचे पडटा। रोस्टर जे डिपार्टमेंटांनी मेंटेन करूना तोही रोस्टर मेंटेन करचो पडटा आनी रोस्टर चेंजीस जाल्ल्या कारणान ते सगळे करपाक आनी 2 म्हयने तरी वतले आनी त्या खातीरूच CMान अशें म्हटलां की ह्या 2 म्हयन्यांत जे जॉब दिवपाक जाय आशिल्ले ते दिना। ताचो अर्थ असो न्हय की हाचे फुडें जॉब ना असो न्हय। 5,000 जॉब जे आमचे क्रिएट आशिल्ले लॅब्स जाल्या त्या लॅब्स लायव्ह कशें करप ही प्रक्रिया चालू आशिल्ल्या कारणान ताणें हो शब्द वापरलो। ताचो हे प्रेसान वेगळे तरेन जाता। सो आफ्टर 2 months ते म्हणून जाता 5,000 लॅब्स जाल्या पळय ते जॉब्स आसतले। आफ्टर 2 months हांव 5,000 म्हणना, आय डोंट नो द करेक्ट नंबर। हांवें एक एग्जांपल दिलो, इट वील बी मोर देन 5,000, इट वील बी लेस देन 5,000। पूण ऑन एन एवरेज आज जे 1980, 82, 85 असे जे 90 पर्यंत जे कोण जॉईन जाल्ले ते आता रिटायरमेंटार पाविल्ले आसा। साधारण 25 वर्सां ते 37 वर्सां ह्या सर्वीस कोणाची जाली ते रिटायरमेंटा वता आनी त्या खातीरूच हांवें अशें म्हटलां की ऑन एन एवरेज वर्साक 2,000 लोक रिटायरमेंट जे जातात ते जो क्रिएट जाल्ले आसता पूण 2 वर्सां जर ते भरूना जाल्यार ते लॅप्स जाता।